चोडणा फेरीबोट बुडपाची घडणूक ताज्जी आसतनाच कुमारजुव्यां फेरीबोटीच्या इंजिनात इबाड जावन ती न्हंये मदींच बंद पडली। तेन्नाच बार्ज हे न्हंयेंतल्यान वताली। फेरीबोटी वटेन बार्ज येता ती पळोवन फेरीबोटींतले लोक भियाले। मात बार्जी वयल्या तारवट्यांचे शिटूकसाणेक आनी न्हंये देगेर आशिल्ल्या तरणाट्यांक लागून व्हड घडणूक जावपा पासून वाटावली। ती कशी हें पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। चोडणा बुडिल्ली फेरीबोट भायर काडपाचें काम अजुनूय चालू आसा। विरोधक आनी थळावे लोक न्हंय येरादारी खात्याच्या कारभाराचेर बोट दवरपाक लागल्यात। हो विशय चालू आसतनाच काल म्हळ्यार 25 जूनाक कुमारजुव्यां फेरीबोट बंद पडून व्हड घडणूक जावपाची टळ्ळी। न्हंय येरादारी खात्या वरवीं मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही फेरीबोट कुमारजुव्याच्या कानालात धावजी फेरी धोको ते टॉल्टो फेरी धोक्या मेरेन यो वच करता। बुधवारा दनपारा सुमार 3.5 वरांचेर ही फेरीबोट टॉल्टो धोक्यावयल्यान सुटली आनी न्हंये मदेगात पावतकच इंजिनात इबाड जावन ती बंद पडली। इंजिन परत सुरू जावंक नाशिल्ल्यान आनी न्हंयेच्या उदकाक नेट आशिल्ल्यान फेरीबोट मदींच आडकून उरली। हाचे मजगतीं मांडवी न्हंयेंतल्यान एक बार्ज कुमारजुव्यां कानालात पावली आनी खूब वेगान फुडें सरली। ही घडणूक टॉल्टो फेरीबोट धोक्या कुशीक नुस्तें गरोवपी कांय तरणाट्यां मुखारूच घडली। वेगान येवपी बार्ज त्या तरणाट्यांनी पळयली आनी आड्ड्यो मारून तांणी बार्जी वयल्या कर्मचाऱ्यांक शिटकायले। त्या गरोवपी तरणाट्यांचे सिग्नल मेळटाच बार्जी वयल्या तरवट्यांनी बार्जीचो वेग उणो केलो। मात फेरीबोट कानालात मदींच आशिल्ल्यान बार्ज नियंत्रणांत हाडप कठीण आसलें। बार्जी वयल्या तरवट्यान आपलो अनुभव वापरून बार्ज कशे भशेन कुशीक व्हेली, तरी बार्ज फेरीबोटीक सामकी तेंकूनच मुखार गेली। फेरीबोट आनी बार्ज हांचे मदीं सुमार 1 इंचाचें अंतर आशिल्लें पळोवपाक मेळ्ळें। बार्ज दरम्यान शिटूकसाणेन बार्ज देगेकच्यान व्हरून फेरीबोटीक लुकसाण करिनासतना न्हंये कुशीकच्यो कांदळी मोडीत एकदांचो बार्ज आनी फेरीबोटी मदलो व्हड अपघात जावपा पासून वाटयलो। ह्या वेळार फेरीबोटींत 4 ते 5 लोक आनी एक दुचाकी आशिल्ली। फेरीबोट बंद पडले उपरांत लोकांचो बरोच बोवाळ सुरू जालो आनी बार्ज येतकच तर लोकांनी हुयेलीच मारपाक सुरवात केली। बार्ज फेरीबोटीचे कुशीकच्यान गेले उपरांत सगळ्यांनी सुटकेचो स्वास सोडलो। उपरांत कर्मचाऱ्यांनी इंजिन रुमांत वचून इंजिन दुरुस्त केलें आनी फेरीबोट सुरू करून धोक्यार हाडून लायली। सध्या ही फेरीबोट बंद करून धोक्या कुशीकूच नांगरून दवरल्या। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक इंस्टाग्राम, फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।